Kara kala bara bari 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 la bara bara shia bara bara kara la bara la bara shikara kala bara shan kara la raka raka la bara bara la bara mare mama ri ari ari kali kala kala mana maria bari la bari 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 la 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 oh kala bara kala kala bara hora la shara tare la bara la kara para bara ria 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 la bara mama ria la mama ria la la bara pera 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 shara la
प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपण स्टार्ट करूया. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बापा, यावर त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घ दिता आहोत. आयच्या दिसा सकाळी जावन या वेळापर्यंत तू आमच्या संगत आसनो, तू आमका तुझ्या कृपेन सत्तेन सांभाळल्यापासून आम्ही तुका अर्घ दिता आहोत. या रात्रीच्या वेळार परत तुझे उतार आम्ही शिकोंक या माध्यमा मुखांतर आम्ही एकठांय जाल्या आहोत. पवित्र आत्म्या, तू आमचो कुमकदार आणि तू आमचो शिकोवणदार जावन आसाय. तू आयच्या दिसा तू आमकां शिकय तुझ्या उतरांत घातले सत आमी ते भवार्थान सत म्हणूंक तू आमकां कुमक कर. आमचे देशातलो अविश्वास पयस कर. अशें कितें तू आमकां शिकोवंक येताय. एक उतार आमी भवार्थान सत म्हणून आमच्या जिवितांत कार्य करपाक घालून तातूंत आसली देवाची महिमा पळोवंक तू आमकां कुमक करचे पासून आमी तुका अर्घ दिता आहोत. ह्या वेळार तुझे उतार आयकोंक अटकळ करतल्या सर्व वायट स्पिरिताक एकल्याच्या खड जमानांत भायर सर मंदिराच्या नांवान फरमायता हांव. अशें एकल्यानी हे जिवीत उतार स्वीकार करून तुझ्या नांवाक महिमा जावं दी. सांगत एक उतार तुझ्या सत्तेन अद्भुतपणांनी तुवें करचे पासून आनी सोंपेपणी समजूंक ती समजुनी जाणवाय तुजे कृपेन आमकां फाव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. अशें तुज्या नांवां महिमा जावन मागता हांव. मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात. आमेन. 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 प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ऐकत आहात सगळं? प्रेज गॉड. येस येस. आम्ही याच्या काय म्हणतात रोरिंग या गरजने विषयात आम्ही शिकवून ऐकायला मग चढावाच जुमात असल्याने म्हणजे सगळ्यांनी ऐकायला जाऊन बरोबर ओके. आता आम्ही ते ऐकताना आमकां पहिल्यान पहिले आमच्या मतीर कितें बगले कशे आमची काय म्हणतात चिंता या भावना कशी असली आमची अशें लागतलें टंग्स बरयले कालेंगी अशें लागतलें. एक नवे तेग काले नवे विचित्र वैगे. ओके. प्रेज गॉड. हालेलुया. सडावत जणाक तेले एक चिंता पळयला कित्याक म्हळ्यार आमी हांवें पयले फावटी आयकोवचें म्हाका आयकूच नासलें पूण एक म्हाका कळीत आसलें तेंचे देवाच्या उतरांत असल्यार आमी ते भावार्थान स्वीकार करूंक जाता. पूण एका जाय पडटा स्क्रिप्चरांत जेजू काय म्हणटात देव गरजणे घालता स्वयंबरी गरजता ताच्या विशयान आसा मस्तो आसा वय. आमी मात तातूंत जायते उगडापण आसता आमकां कळीत आसना जायते फावटी कित्याक पवित्र आत्मा मात्र त्या उतरांत असले सत उगडापे करता आनी गरजेचें म्हळ्यार की ते सता आमच्या जिवितांत आमी ते काय म्हणटात पातयेचे जाल्यार पयल्यान पयले आमी विधेय जायते. विधेयपण इम्पॉर्टंट. त्या वेळार आमी देवाच्या उतराक विधेय जाता त्या वेळार मात्र त्या देवाच्या उतरांत जातली सकत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता. जर तर आमी दुबाव केल्यार या सत मानिना जाल्यार आमच्या जिवितांत भावार्थान सत मानल्यार कांयच त्या उतरांत जातली सकत आमी अनुभव करूंक शकना.
कित्याक म्हळ्यार पयल्यान पयलीं हांव एक म्हजी टेस्टमनी सांगता. एक फावटी हांव म्हजी भुरगीं आमी एक गेल्ले हांव येताना म्हजे धूव म्हणाले म्हाका जोर पोटान सपता म्हूण. हांवें चिंतलें पयल्यान पयलीं वचून काले करचें आतां हे रडोंत आसा जोर दुखता दुखता म्हणटा. हांवें चिंतलें की मेडिकलाक वचून रात जाल्ली येवन आसा गाडयेर खंय म्हणे मेडिकल काल्यां मेळ्ळ्यार कांय वखदां काले काणी घे म्हूण हांव चिंतून आसलो. मागीर एक मतीक आयलें म्हळ्यार गरजोन घालया आमी म्हूण. तशें हांव आनी म्हजो धाकटो पूत आमी गरजोन घालूंक सुरू केलें. जाल्यार हे रडोंत आसले परते दुखता दुखता म्हणून. जाल्यार आमी तें कंटिन्यू केलें. कंटिन्यू करतना लास्ट मेडिकला लागीं येताना हांवें विचारलें काल्या वखद हाडिचे की आतां कशें आसा. ते म्हणाले ना आतां नाका कांय नाका आतां समा जालें म्हणाले. म्हळ्यार खेळताना ते अनुभव जाय ते आमच्या जिवितांत. बायबल म्हळ्यार देवाचे उतर कोणायक दिवंक जाता वैगी देवाचे उतर या नोट्स करून केदार देवाच्या उतरांत काल शिकयला आमच्या जिवितांत ते प्रॅक्टिकल जाल्यार ते जाल्यार मात्र आमी जेजूक एक साक्ष जावंक गावता. नाजाल्यार देवाचे उतार वयर एक जिव्यानी क्रियात्मक ते आमी भावार्थान एकली सत मानता. जर तर ते कार्य रुपाक घालना जाल्यार कांय आमकां रिजल्ट मेळना. जायती टेस्टामनी सांगचे तर तुमी सिस्टर अनिशाची टेस्टामनी आयकले आसतले वैगी ते भुरगे मस्त हे करताले ताकाय फस्ट नवेस्त जावन आसले शिकोवण. जाल्यार ताणें कालें केलें शिकोवन आयकले उपरांत त्या भुरग्या पसून ताणें गरजोने घालूंक सुरू केलें. त्या देखून आमी म्हणटा म्हळ्यार हे गरजोने या रोलिंग आमचे पसून मात हेरां पसून कितें जाता हेरांक सुटका दिवंक कितें जाता. त्या भुरग्या पसून रोलिंग करतना ते भुरगे कालें करताले ताचें तोंड दांबयताले बोमार नाका म्हूण ते करनाका म्हूण. जाल्यार ती कालें करताली परत तिणें घालूंक सुरू केलें मागीर निमाणें ते भुरगे खाणाक हात धरूंक सुरू केले. ताका इरिटेशन जातालें. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोत्ता केदार आमी गरजोने घालता तातूंत एक आत्मो आसा स्पिरीट तो सावंड भायर काडचो आमी. केदार तो आत्मो तातूंत एक उडास जोरीचे गरजोन्यांत केदार आमी अधिकार आनी पदवी आसता म्हळ्यार आमी कोण आमी कित्याक गरजोने घालता ही आमकां कळीत आसा तें. जर तर आमी ते भियान केल्यार भिरांतीचो एक आवाज भायर काडल्यार आमकां कोत्ता आमच्या तोंडार भायर येवन खरी एक उतरां आत्मीक संवसारांत ती कार्य रुपाक देंवतात आनी ताचें फळ आमच्या जिवितांत येता. जर तर देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या समजणे प्रमाणे हांव कोण कित्याक गरजोने घालता म्हळ्यार कळीत सावन घाल्यार ते देवाचो आत्मो तातूंत एक काल्यां म्हणटा संदेश घालता. देवाचो आत्मो कार्य रुपाक घालता. सर हांव भिरांतीन गेल्यार तुज्या जिवितांत ते रिजल्ट पळोवंक जायना. तिणें कालें केलें कंटिन्यू ते घालूंक सुरू केलें घालता 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 भुरग्यांक दिल्लें उसांबळ जाल्ले बरी जालें आनी भुरगे ताका कळ्ळें आतां कितें कितें वोंकचे स्थितीर आसा तिणें इमिडिएट वचून भुरग्याक वॉशरुमाक व्हेलें. वॉशरुमार ताणें भायर आयलें परत तोंडार कालें आसलें आमकां कोत्ता ते सलायवा बरी कांय फूड कांय भायर येना तातूंत. मागीर दुसऱ्या फावटी तिणें कंटिन्यू केलें रावना. परत इल्ल्या वेळार परत तशें केलें परत तिणें वॉशरुमाक व्हेलें परत तेजे काल्याक भितर आसलें परत भायर गेलें. ताचे परत कंटिन्यू केल्या उपरांत भुरगें शांत जावन न्हिदलें म्हणटा सकाळी पर्यंत ते भुरगे. म्हळ्यार आमकां कोत्ता आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी मागणें करता देवाच्या उतरां प्रमाणे मागता भाशाच्या देणांनी मागता पूण जायते फावटी वायट सकत म्हणल्यार आसा ती आमच्या दोळ्याक दिसना. आमकां कोत्ता एफिशियन्स 6:2 आमचे झूज मनशा विरोध न्ही फकत अंतराळार असले राजवत आनी प्रभुत्वा विरोध अंधकारी संवसारा विरोध आमकां दोळ्याक दिसना इतली सकत आसा. कित्याक देवाच्या राजवतान आमच्या जिवितांत येयचे जाल्यार मोदी एक अडखळ आसा. केदार ती आमी क्रॉस करता तेन्ना मात आमच्या जिवितांत देवान कितें बसयलां ताच्या उतरांत आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सांगात तसं हांवें आनीक टेस्टमनी आयकली कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतलां रोलिंग करतना आमचे ते मात मॅनिफेस्टेशन जाता आमचे मात भायर हेरां पसून ती जाता. तशेंच एक आवय एका भुरग्याक हे करताली तिच्या मनान ती डावट येताले हे जालें भुरग्याक पांय दुखताले आसलो पांय दूख
पाय दुख आसतना तिका खाले करचे कळना त्या वेळार तिका समजून मेळ्ळी रोरिंग करतना अनेक आमचे ते मनांत आसा गरजन घालतना घट्ट घालीजे म्हणना तो अधिकार म्हळ्यार आमकां खाले म्हणटात आमचो ऑथॉरिटी आनी डोमिनियन आमकां कितें म्हूण कळीत आसा ते जाळा आमी ते आवाज स्वकास रितीन गेल्यारय ते आवाज वायट स्पिरिताक कळटा वायट स्पिरीट ताच्या वयर जैत करूंक शकना तिणें घालूंक सुरू केलें कित्याक म्हळ्यार तिचो गोवी लागीं आसल्यान भुरगीं आसल्यान तिका जोर करूंक जावना तिणें एका शिकोवण्यार आयकल्लें आमी केदाळ्या गरजून घालतना घट्ट घालीजे म्हूण कांय ना नातल्या जाग्यार घालयेत म्हण अवकाश आसल्यार नो प्रॉब्लेम पूण आमी सांगाता आसतना आमच्या खाले म्हणटा विस्परींग म्हणटात आवाज इल्लो आवाज केल्यार तो पावता आमकां कोत्ता अधिकार कसो म्हळ्यार आमकां जायते फावटी ब्रदर एग्जांपल दिता आमी इस्कॉलार शिकतना थोडे टिचर कितले हे केल्यारय बेळतान गेल्यारय भुरगीं खाले करतात उपराटे हे करतात वय आयकनात पूण थोडी टिचरां खाली पळयल्यार पुरो या पास जाल्यार पुरो एकदम खाले म्हणटात खेळची भुरगीं सडन सायलेंट जातात क्लासीर कित्याक म्हळ्यार तिचो अधिकार ती सारके उपयोग केल्ल्या वरवीं भुरगीं तिका भियेतात वय त्याच रितीन आमी जेजू क्रिस्ताक कोण म्हणलें समजून गरजोनी आमी कित्याक घालची हेचे विशयी सारकी समजूनी मेळ्ळ्यार खाले जाता म्हळ्यार वायट स्पिरिताक कळटा वो मनीस अधिकारान करना सागी या भियान करना सागी म्हूण कितें जाल्यार आमी आमचो अधिकार उपयोग करून करता खंडी जावन वायट सकत ताका खाल जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां कोत्ता हर एक तुमी देवाचे उतारी कणगेत खंयचेय कणगेत जाल्यार म्हज्या तोंडांतल्यान आवाज भायर येयची म्हज्या तोंडांतल्यान भायर आयल्यार मात्र ती पवित्र कार्य करपाक दिवतात तशेंच म्हजो आवाजय तशेंच कितें जाल्यार हांव गरजोनी घालता घालनासतना उगत रावल्यार जायना इल्लो मनी आवाज भायर आयल्यार पवित्र म्हजे तर्फेन काम करता आमकां कोत्ता त्या देखून आमी कितें आयकता कितें पळयता कितें उलयता हर एक आमच्या भितर वचून त्या प्रमाणेच आमच्या जिवितांत तो आवाज भायर येता आमकां कोत्ता आज कितें घडलां जावं पुरो या फाल्यां कितें घडलां जावं पुरो हर एक आत्मीक संवसारांत ऑलरेडी आसा जावं जाला तें पूण मॅनिफेस्टेशन केदाळा जाता म्हळ्यार आमी केदाळा आवाज भायर घालता त्या प्रमाणे आलोचन करून त्या वेळार मात आमच्या दोळ्या मुखार ते दिसूंक येता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय आमी देवाचें उतर आमोस 3:8 काडया पळय आमोस 3:8 खाले म्हणटा पळय तुमकां कोणाक हेच्या विशयान कांय गुत्त आसल्यार सांगेत कित्याक आमी हे शिकचे कोणाक कांय रेवलेशन मेळ्ळ्यार कांय म्हणजे तुमची टेस्टमनी आसल्यार हेच्या विशयांत तुमी प्रॅक्टीस करून तुमी सांगेत प्रेज गॉड जालें म्हणटा शिव गरज घालता कोण भियेनासता रावत सर्वेस्पर देव उलयला प्रवाद करिनासता कोण रावत पळय हांगा शिव गरज घालता म्हळ्यार हांगा आमी चिंतचे न्ही देव शिव म्हूण शिवां बरी न्ही उडास दर्या एक शिवाचे एक स्वभाव कॅरेक्टर आमकां शिवां विशयान कोत्ता वय शिव गरज घालता कोण भियेनासतना रावात आतां शिव एक एग्जांपल तुमी एक वाटेर अशे वचून आसात म्हणजे द्या सडन एक शिवाचो आवाज आयकलो मनीस चिंतया जाल्यार तुमच्या मनांत कितें येता भंय येता गी भिरांत येता गी येता गी खंडीत जावन तसो आवाज आमी खंडीत आयकल्यार आमी सडन काले म्हणटात ते फ्रीज राव तेणेय आलोंक ना तेणेय ना रावल्यार तेत आसता वय कित्याक सडन आयकतना तसो आवाजाक आमकां ती भिरांत येता खंडीत जावन हे जाल्या म्हणून त्या देखून हांगा म्हणटा त्या प्रमाणे शिव गरज घालता कोण भियेनासतना रावात तशें शिव आपलो आवाज भायर घालतना आमकां शिकवणे प्रमाणे या तुमी हेतून गुगलार सर्च केल्यार मेळटा 8 किलोमीटर म्हणसर तसो आवाज येता शिव वचना तसो घाल्लो गरज 8 किलोमीटर सरावंडींग टेरिटरी म्हणटात सरावंडींग कवर करता म्हळ्यार त्या इतल्या एरियांत ते एक वॉर्निंग दिता म्हळ्यार हो म्हजो जागो हेतून कोणाय दुस्मानाक येवंक अवकाश ना त्या रितीन म्हळ्यार केदाळा तो मुखार मुखार येता सांगचे 8 किलोमीटर मुखार आसलेल्या
ताच्या दुस्मानाकी तो आवाज आयकता या हेर शिवांकी तो आवाज आयकता हांव ह्या जाग्यार आसा म्हणून. त्या रितीन दर शिव एक गरज घालतना 8 किलोमीटर सराउंडिंग कवर जाता जाल्यार आमचो सर्गा संसार असो देव रचणार गरज घालतना कितले कवर जायत तुम्ही चिंतून पळय. तुम्ही पळयला की जगलो मारतना गडगडो मारतना वय कितले पयस तसो उजवाड दिसता आवाज आयकता वय की. कालच तर झाले की नाही गडगड आयलो म्हणाली कोण घेतली कॉल केली रात्री. काल जोर गडगड आयलो एक पटी. होय होय कितलो आवाज आयकता वय की. वय आयकता खंय कितलो की पयसा वयर जाल्यार आवाज कितलो तो आयकता. तर गडगड्याक रचलेलो ह्या सिंहाक रचलेलो सरस्पर गरजोन घालताना त्या आवाजा मुखार भियेन आसतना कोणी वायट सकत रावंक शकता की. हा पूण तो आवाज भायर घालीत जाल्यार पयल्या म्हज्या तोंडांतल्यान आवाज भायर येता. कित्याक आमकां कोत्ता हर एका आवाजांत एक आत्मा आसा. तो भिरांतीचो संवसाराचे भिरांतीचो तांगलो आवाज भायर गेल्यार तांचो भिरांतीचो आत्मा आसता. त्या देखून आमी हे दाळे सांगले कितें आयकतात कितें पळयतात कितें उलयतात ताचेर ध्यान दवरिचे तुमी. जर तर तुम्ही संसाराचे ते आयकून आवाज गेल्यार त्या रितीचेच आत्मे आमच्या ते आत्मे कार्य रूपाक दिवतात. त्या दाळा देवाचे आमी चड आनी चड उतार आयकता बसाचे देण्यान उलयता जावं पुरो खंयचेय जाल्यार काय त्या आत्म्या प्रमाणे तातूंत एक आत्मा आसा तो आत्मो आमकां हर एका त्या वायट शक्तींतल्यान सुटका दिता. आमकां कोत्ता आमी पयले देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्माक ते वापरून मागणे करताले हांव खंडीत जावन ते कार्या रूपाक देवता. कित्याक आमकां कोत्ता तोंडाचे उसार दोरी आमकां देवाचे तारण सल्वेशन म्हळ्यार काळजांत सतमानून तोंडार उसारीचे इम्पॉर्टंट उसारचे इम्पॉर्टंट. आनी दुसरे आमी बसाचे देण्यानी मागतले हांव. बसाचे देणे आमकां कोत्ता जायते शिकोवन गेल्यार आमी एक देवा लागीं उलोवचे आनी आमकां ते उत्तेजन आमकां ते बोधन करता आमकां बिल्ड करता आत्मीक रितीन भावार्थांत देवाचे एकपणान जिवंक ते जाणा आमी बसाच्या देण्यानी उलयता ते आमकांच बोधन करता आमकांच घट करता आमचो ते एकवट देवा असो संबंध स्ट्रॉंग करता. आनी एक आसा तुमी आयकला जावं पुरो अस्कार सुस्कार या काय म्हणटात ग्रोनींग ग्रोनिंगार काय करता आमचो आत्मो आमचे बसत विनादी करता. ताका कितें मागचे खंयच्या वेळार कशें मागचे कळिनासल्या वेळार आमचो आत्मोच देवा लागीं आमचे बसत अस्कार सुस्कार आनी विनादी करता. तो कोणा बसती जावं पुरो आमचे बसती जावं पुरो आमचे खंयच्याय विकनेस आसत काय देवाचो आत्मो आमचे बसत अस्कार सुस्कार आनी देवा लागीं विनादी करता. पूण हे गरजोण्याचे मागणे तिनी एका रितीन काणकोणचे जाल्यार एक डिफेन्स करचे बरी पूण हे गरजोण्याचे मागणे सैतानाचेर आक्रमण करचे जावन आसा. हे तर म्हणसर आमी आक्रमण करिनातले हांव आमी काय करताले हांव बसाचे देणे आमकांच आमी घट करता बिल्ड करताले आनी देवाच्या उतार उसारून देवाचो आत्मो काम करतालो. आतां गरजोने गेल्ल्या वरी बात आमी सैतानाक ऑलरेडी देवान फाडाव केला हाजी कामां ह्या अडकळी एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार देवाचे उतार काय म्हणटा इक्वेशन 1:3 देवान आमकां सर्व आत्मीक आशिर्वादांनी भरला बेसावांनी भरला पूण आमच्या जिवितांत ती अनुभव करूंक जायनात. आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक मेळनात. ते जाणा आमी हे गरजोने परत घालता काय जाता आत्मीक संसार आनी ह्या भौतीक संवसारा मध्ये एक वायट स्पिरीट या ताचो एक आत्मीक काळोख असो राज आसा. ते जाण आमी गरजोने घालता आमच्या तोंडांतल्यान आवाज भायर येता त्या आवाजाक सकत आसा आवाजांत एक आत्मो आसा आनी आत्म्याक वता आमच्या पवित्र आत्म्याक ताका जाल्लो आवाजाक जाय जाल्लो संदेश तो घालता आनी काय घालता तो आत्मो वचून वायट स्पिरीट कितें आमकां अडकळी करनासात देवातान कितें आत्मीक बेसांव आमच्या जिवितांत अनुभव करचे अडकळी करनासा ताचें झूज मांडटा मात्र न्ही आमकां कितें देवान ताच्या पुता मरिफात आमकां दवरला आमच्या जिवितांत ते बोगाशे अनुभव करचे करता. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमचो अधिकार आमकां कितें म्हूण गत आसा जेन्ना म्हणटा शिव गरज घालता कोण भियेन आसतना रावात सरस्पर देव उलयला प्रवाद करिनासतना कोण रावात सरस्पर सांगल्या प्रमाणे प्रवाद करीत आस वैगी आमकां कोत्ता तो कोण तो मासल्याच्या पोटार गेलो योना प्रवाद वैगी
ताका उसोंक काही म्हणलें निनिवे तूं तार्शिशा गेलो वय पूण कालें जालें मासलेर गिळले परत त्याच गांवा पावले म्हळ्यार देवान सांगल्या उपरांत जालें फायनल आनी वसजेत ताच्या नंतर सुकारी मारूंक जायना ते देवाचें योजन देवाच्या मंडावळा प्रमाणे ताणें वसजेत करीत येत ताका म्हणटात शिव गरज घालता कोण भियेनासता रावात जर शिव गरज घालता ताचे दुस्मान भियेता जाल्यार आमी देवाचे भुरगे आमी गरज घालतना देवाची सकत आमचे ती आसतना तसो अभिषेक आमचे ती असल्या वरवीं तसो पवित्र आत्मा आमचे भितर असल्या वरवीं तो आवाज भायर घालतना या आवाज वचून कालें करता सर्व वायट स्पिरिटाक सैतानाची कुतंत्रां आमचे पासून कितें अडखळी आसा ते पुरो नाश करता अनेक रितीन सांगचे तर आमकां गुंतून मुखार कितें जाता आमच्या मोगाच्या पासून या कोणायचे कितें सैतानान एक प्लॅन करून दवरला आमचे द्या ताणें आमकां इतलें नाश करूंक दवरला आसतलें या एक्सिडेंट करून नाश करूंक कोणाक न्ही ताणें योजन घाला आसतलें आमकां कळीत आसना पूण आमच्या आत्म्याक कळीत आसता ते जाल्यार आमी गरजोने घालता निरंतर ताका काय जाता तो आवाज आत्म्याक कळीत आसा कितें गरज आसा मुखार कितें जाता काल हरी एक वता आत्मीक संवसारांत सैतानान कितें वायट करून दवरला आमच्या पासून आमकां कळलें ह्या संवसारांत हांव लगाट काडूंक जावं बरो देवात बेसांवां सुकोवंक जावं बरो कितें करून दवरला आमच्या आत्म्याक कळीत आसल्या वरवीं आमी आवाज भायर गेल्ल्या वरवीं तो आवाज वचून कितें बरो अडखळी आसा ते संपूर्ण नाश करता आनीक विशय काय म्हळ्यार गरजोनी आमी एक कटीक गेल्यार फावना ते कंटिन्युटी आसा तातूंत कित्याक म्हळ्यार ते म्हळ्यार एक फावटी डिलिव्हरन्स जालें मागीर परतें ना तशें ना आतां तुमी सायकल पॅडल मारतात पॅडल मारता रावल्यार काय जाता पॅडल मारचे मुखार येता इल्लो वेळ वसात वय या डावन आसल्यार वसात मागीर काय जाता स्टॉप जाता वय ही तशेंच कंटिन्यू एक प्रोसेस कशें आमी बसाचे देणेन उलयता हांव गरजोने घालची एक प्रोसेस जावन आसा कंटिन्यू हे कंटिन्यू आमी करूंक आसा ते जाल्यार आमी कंटिन्यू करता आमकां कळीत आसना आत्मीक संवसार आमच्या दोळ्याक दिसना आमकां वता आत्मीक संवसार कितें आसा एक आमच्या दोळ्याक दिसना बागार देवान कितें बसयल्यार एक ताच्या उतरान बरयला पूण अडकळी वायट स्पिरीट कितें जाल्यार कितें करता आमकां कळीत आसना पूण आमी गरजोने घालतना आमी त्या वायट शक्ती वरवीं झुजल्या वरवीं तर सकट ती वायट सकत नाश जावन देवातावन कितें बेसांव आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता आमकां वता त्या देखून आमी अधिकारान करूंक आसा पदवेन करूंक आसा या आमचो अधिकार पदवी कळीत ना जाल्यार धर्मदुचाची कृत्यां आत्तो मातर आमकां वता शेवाचे पूत आसले वय ह्या जगाचे पूत वाचला न्ही तुमी गला जायल्यार एक्ट्स 19:13 जावन ह्या वेळार गांवान गांव भोंवून देंवचार सोडयतले थोडे जुदेवी देंवचार लागल्यांचेर सोम्या जेजूचें नांव वापरूंक सोदताले पळय हांगा कोण जुदेव आसले वय गे देंवचार सोडयतले ह्या वेळार गांवान गांव भोंवून ते भोंवतले देंवचार सोडयतले थोडे जुदेवी देंवचार लागल्यांचेर सोम्या जेजूचें नांव वापरूंक सोदताले मागीर काय मुखार पाव परगट करता पाप घे खाली पाऊल ते पाव पाऊल परगट करता त्या जेजूचे नावी हांव तुका फरमायता म्हणटाले पळय हांकां करेक्ट जावन एक उत्तर पूण ते काल्यां करताले जेजू विशयान कळीत ना ताचो अधिकार कितें कळीत ना हे काल पावल परगट करता त्या जेजूच्या नावी हांव तुका फरमायता म्हणून म्हणटाले पळय मुखार काय जाता पळय प्रेज गॉड शेवा नावाच्या जुदेवाच्या एक प्रधान याजकाचे 7 जण पूत असे करताले एकलो याजक आसलो प्रधान याजक जुदेवाचो शेवा नावाच्या जुदेवांचे एक प्रधान याजकाचे 7 पूत काले करचे ते अशेंच करताले पावलो नावाच्या जेजूच्या नांवान सोडयता कित्याक तांकां जेजूचो खर वळख नाटली जेजू ते कोण म्हण कळीत ना अधिकार तांकां गुर्तू नाटले पळय मुखार खाले जाता त्या देखून गरजोने घालतना तशेंच आमकां अधिकार हांव कोण जावन आसा हांव कित्याक पसंत करता हेचो उद्देश कळीत आसा जे आमचो अधिकार या मुखार पूण देंवसारान तांकां जाप दिवन म्हळें जेजूक मानून घेता आनी पावला मुखाता पूण तुमी कोण अशें म्हणून देंवचार लागुल्लो मनीस
तांच्या आंगार पडलो आणि इतले कठीण ताणें तांचेर जुलूम चलोवन तांकां तो बोळ जालो की ते समेस्त गायेले आणि आपापले आंग वस्त्रां थंयच सांडून त्या घरांतले पळून धांवले. प्रेज गॉड. पळया कितें जाल्यार पावलान अधिकारान सांगलें देऊन सर बरो भायर येताले परत जाले पूण हेणी काय केलें तांकां तांचो अधिकार कळच नासलो. ते जेजू विशयी तांकां सारकें माहीत नासली. तांणी काय केलें पाऊल सांगता त्या जेजूचें नांव फर्मावंक गेले पूण काय केलें देव सारांचे उपराटे उलयले आनी म्हणटाले पाऊल कोण म्हणटा जेजू कोण म्हणटा पण तुमी म्हाका कोण म्हणून ना. पूण काय केलें ते तांच्या आंगार पडले आनी तांकां इतले हे घायले की तांचे आंग वस्त्र सोडून धांवचे पडले. त्या देखून गरजो निघालताना आमचो अधिकार कितें म्हणून आमकां कळीत आसा. ते जाणां मात्र काय जाता आमच्या अधिकाराक सैतान भियेता. कित्याक आत्मीक संवसारांत हर एक आवाज काय म्हणटात एक्चुअली भास आसा. ताका एक काय म्हणटात विवरण काय म्हणटात ताका अर्थ आसा. अर्थ जाल्यार तुमकां एक एग्जांपल सांगता. एकलो भाव आसलो तो जेजूचेर ताका पातयेनी नाटली. तो पातयेन नाटलो खाले पुरा तांगसा विशयान जावन दी खंयच्या विशयान ताका पातयेनी नाटली. तशें एक दीस कैगी पळया बायलेच्या की कोणाच्या वत्तायक तो एका मिटिंगाक गेलो. जायत्यो सांग येता म्हणून गेलो तो आयग्या काल्यान. तशें एक दीस एक फास्टरान मागण्या करूंक सुरू करतना एक हळ्ळेचें चेडूं चड शिकापी ना ताका आनी माथ्यार मागण्या करतना ते बसाच्या देण्यानी उलोवंक सुरू केलें. बसाच्या देण्यानी त्या जाणा तो व्यक्ती कोण पळय पातयेनी नाटलो हे पुरा बेश्टे सांगतलो. ताणें विचारलें माथ्याक मागण्या करतल्या व्यक्ती ते खंयची भास उलयता तुका कळीत आसा विचारलें. ना म्हणालो तो म्हाका कळीत ना. तो म्हणालो ते फ्रेंच भास उलोवन आसा. खंयची फ्रेंच भाशेन ते उलोवन आसा बसाच्या देणयेन. काले म्हणून विचारलें. त्याला एकाच कळना काले विषय पूण ह्या व्यक्तीक फ्रेंच भास गोत आसलो ताका ताणें फ्रेंच भास शिकले. ते काले उलयताले म्हळ्यार तूं आनी कित्याक हे करनासाय तूं जेजूचेर पातयेनी दवर. जेजूक पातये तो सोमी सोडून धाड म्हणून ते बसाच्या देण्यानी उलयताले. ताका सांगचें आमी चिंता आमी कितें आवाज भायर घालता आमकां कळीत आसना. आमी उलोवची भासाचे देणी खंयच्याय एका गांवची भास आसूंक पुरो पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. आतां आमची एग्जांपल सांगचें आमी आमकां ब्रदर आमकां शिकयता वय की निन्ना पुदारेंची ना आमकां ते तुळू गोत्त आसल्यान आमकां समजता वय की तुळू गोत्तू नाटल्यान खंयची भास ती भासाची देणे बरी वय की कितें काले उलयतात समजता की तांकां ना. ही तशेंच आमी आतां उराला शिकन जाल्यार आमकां कळीत ना पूण ताका अर्थ त्या भासाक आमकां कळीत आसना पूण थोड्यांक ते देणे आसा अर्थ विवरण सांगचे. ते कोरिंदकारां बरयल्या पत्रांत आसा. ते देवाचे एक देणे आसा गिफ्ट आसा कळ्ळें की तातूंत आमी चिंतचे नाका आवाज भायर घालनासतना खंयचीय जायना संवसारांत उडास वरा. आमच्या तोंडांतल्यान आवाज भायर येवचे गरजेचे कित्याक आमकां कोत्ता उत्पत्ती ग्रंथान देवान म्हळ्यार उजवाड जावं तसो आवाज भायर काडलो. त्या जाणां मात्र पवित्र आत्मो कार्य करपाक देवलो. त्या देखून हांव आवाज काडटाना हांव खंयच्या सत्तेन काडनासा. देवाच्या आदारान गी म्हजो अधिकार कितें जाणा जावन गी ह्या भिरांतीन गे म्हणलें सवाल. कित्याक म्हजो अधिकार कितें म्हूण कळीत जाता त्या आवाजान खंडीत जावन हर एक वायट सगत भियेतात. हांवें 2 ल्हान हितून व्हिडिओ पळयले. एक काय म्हणटात चिता गी वय येवन भितर येवंक पळयताना पेटो आसा व्हडलो पेटो भोंवता जाल्यार ते भियेना भितर येवन आसा पूण माजर आसले ते माजर इतले एका मियाव करून उडले पोरसाक म्हळ्यार ते येदे व्हडले चिता भियेन दिसून धांवले म्हळ्यार पळया ताची हे पळय सकत पळया पावर ते माजराक. आनी एक सेम व्हिडिओ हांवें पळयला आज माजर एक भुरग्याक काडूंक एक काय म्हणटात खराडी कोता न्ही अशें येता पळण्या लागीं येताना काय करता माजर काय करता एकच फावटी उडटा ताच्या वयर रागान उडल्या पोरसाक ते जावन धांवता म्हळ्यार पळय ल्हान सकत पूण तितले ताणें अधिकारान काय म्हणटा तसो सकत उपेग करता खंयची व्हडली ताच्या भिरांकूळ आसा पळोवंक गेल्यार खराडी जावन दी ते चिता जावन दी
जाल्यार त्या वेळाक एक घडयेक ते थंय जावन सुखार धांवतात. म्हळ्यार थंय आमकां गोत्ता थोडी तुमी आयकलां संपूर्ण केदाले माजराक भितर बंद कर मारल्यार ते आमकां लागाड काडटा. तुम्ही आयकलां न्ही? हॅलो, आसा न्ही? वय ब्रदर. हा वय वय आयकलां की थंय म्हणे तुमी माजराक ऐकला मारूंक गेल्यार पळय तुमकां ते करता तितले भयंकर माजराक सगळं हांवें आयकलें पूण हांवें पळयले 2 व्हिडिओ आज कितें करता ना सडन दोनी माजरां चेतयले तितली व्हडली पेटो समेत काल करता भोंवता भोंवता फाटी फाटी काडटा जाल्यार ते भियेना पेट्याक कोण चिता मुखार मुखार येतात भोंवताना पूण हे सायडीक असले माजर पेट्याक एटॅक करता काल करतात त्यात घरचे जावन बरो हांगा नेगत उडी त्याच्या अंगार पडटा ना ते जावन जवलो तो तशें त्या रितीन म्हळ्यार आमचो अधिकार कितें म्हण आमकां कळीत आसा ते आमकां गोत्ता आमी दर्या कुशी येता वय दर्या कुशी येताना थोड्या पटी काय म्हणटात तसो दर्याचो लारा तसो आवाज एकदम भिरांकूळ भयंकर आसता वय एक्चुअली तो आवाज आमचे लागीं उलयता कितें जाणा उलयता म्हूण आमी उलयल्या बरोबर वचना पूण आत्मीक रितीन उलयता रियल म्हळ्यार तो आवाज सांगून आसा लागीं येनाकात डेंजर पळय गे भिरांकूळ जाताना आमी त्या आवाजाक आमी वचना मागीर ताच्या लागीं दर्या त्याच रितीन आमचे आवाज गरज घालतना ताका सकत आसा हांव केदां जेजूच्या नांवान सकत जाणा जावन या कितें म्हूण कळीत जावन हांव गरज घालता त्या गरजणे मुखार एक वायट स्पिरीट काले आतां आमकां कितें अटकळ करनासा आमकां गोता येजूच मानता आमी ताचे वयर खंडीत जावन डिस्ट्रॉय जाता त्या देखून आमी ते भावार्थ सत म्हणूंक आसा रिएक्ट जाता आनी देवाचे उतार विधेय पळोवन कित्याक देवाचे उतार सांगता थंय थोड्यांनी पिशे पळोवन लेखूंक बरें काल पिश्यां बरी एक इवन देवाचे उतार हेच म्हणटा 1 कोरिंथियन 1:25 गेला सिस्टर 1 कोरिंथियन क्रिस्ताक कित्याक कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जणवय प्रास उत्तम आनी जे कितें देवाची अस्कताय म्हूण दिसता ते मनशांचे प्रास बळिश्ट पण हांगा बरयलां कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जाणवे प्रास उत्तम मनीस केदां जाणवे पडटा पूण देवाचे पिशे पडा म्हळ्यार ताचे वर्ते म्हणटा म्हळ्यार देवान पळय एक सिल्ली आतां जेजून सांगलें त्या मांडांनी उदक भरा वय गे मांड्यांनी उदक भरा म्हणटा आमच्या मनार खाले आतां की मांड्यांनी उदक भरल्यार कशें ताका इल्ले 10 वर्स घालीचे पडटात इल्ले साकर घालीचे पडटात ते आमी चिंतचे पूण जेजू जाल्यार म्हणटा तुमी मांड्यांनी उदक भरा तितलेंच आनी वचून कारबाऱ्याक दिया तितलें गेल्यार बरो मागीर बाकीचें काम तुमचें न्ही आमचें चिंतून घेता हें जाता की अशें केल्यार साध्य आसा की ताका म्हणटा देवाचे उतार कित्याक देवाची पिसाय कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जाणवे प्रास उत्तम आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट प्रेज गॉड आनी 27 घाला मुखार तरी पण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विचून काडलें तशेंच बळवंतांक लजे घालच्याक संसार असक्त म्हूण लेखता ते देवान विचून काडलें तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्या जाणारे चिंता तांकां पुरो कळीत आसात आनी करचे सारके म्हूण पूण देवाचे उतर घाल म्हणटा संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विचून काडले ते जाणाऱ्यांक पुरो असो काल म्हणटा संसार चिंता लागे पुरा पिशेपण हांकां खाले तेतली सामाना गरज गेल्यार खाले जाता गरजाणे गेल्यार ते खाले जाता पूण देवाचे उतर घाल म्हणटा जाणाऱ्यांक लजे घालचे संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विचून काडले तशेंच बळवंताक लजे घालचे संसार असक्त म्हूण लेखता ते देवान विचून काडले प्रेज गॉड मुखार 27:8 तशेंच संसार कितें उत्तम म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर संसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता ते देवान विचलें वय गे
ते संसार किती म्हण लागता ते नाश करचे खातीर संसार किती हीन म्हण लागता ते देवान वेचले वय की देवाचे प्लॅन आपण आमकां समजूंक जाय ना तुम्ही जाल्यार जोशुआ 6 वाचा त्या काय म्हणतात टावर खाली टावर नाही ते बॅबिलोन नाही काय म्हणतात बुरुज न्ही येस ते बुरुजाक देवान काय म्हणलें देवान जोशुआ काय सांगले 100 दीस तुम्ही बोवाडे घालचे वय की 100 दिसा तुम्ही बोवाडे घालचे आणि कोण ह्या जाकांनी मुखार कोंबून वसाचे आणि बॉब केदारा घालूंक 7व्या दिसा तुम्ही चिंता 100 दीस बोवाडे घालताना तांच्या मनांत आयले की ना एक आले बोवाडे घाल्यार पडटा घेवन येवन आसतले की ना तांच्या मनांत चिंता खंडी जावन येताले वय की बोवाडे येदोडलो तुमकां गोत्ता तो कोटे त्या खाली बोवाडो घालूंक सांगला देवान 100 दीस तुम्ही खाली बोवाडे घालीचे मागीर 7व्या दिसा मात बोबाट मारूंक आसा पूण तातूंत एक जोशान बरें केलें म्हळ्यार खालें म्हळ्यार ताणें म्हणलां तुम्ही बोवाडो घालतना एक उतार जावन दी सावंड तुमच्या तोंडांतल्यान भायर येवं नजो एक उतार येवं नजो केदार हांव सांगता 7व्या दिसा 7 फावटी तुम्ही बोवाडो घालूंक आसा ताच्या प्रमाण केदार झुजाचो आवाज तुम्ही भायर काडूंक आसा तेका कोंपूंक तेन्ना काय जाता ते पुरा सत्यानाश जाता ते एक बरें केलें जर तर एकामेका उलयले तर ते काय जाता आसलें खंडीत जावन अनबिलीफ येता आसलें एक खालें संवत आसा 100 दीस एक दीस जालो 2 दीस जालो एक उलोवणें कोणें उलोवंक ना ते तोंडांत एक उतार भायर येवं नजो ते घाला तुम्ही वसा की जोशुआ 6:10 घाला जोशुआ जोशुआ लोक दिली बोब मारी नाकात आणि तुमचो ताळो आयकना जावं तुमचो ताळो आयकना जावं पहिले झुजाची बोबाट बरो म्हूण हांव तुमकां सांगतलो त्या दीस पर्यंत तुमच्या तोंडांतले एकच एक उतार भायर पडना जावं उपरांत तुम्ही बोब मारयात वय की जर तर आमकां तशें जाता न्ही गरज घालतना जावं की देवाचे उतार थंय सांगतना इवन थँक्स सांगतना पळय आज देवाच्या उतरांत ताका जायत बॅकअप स्क्रिप्चर आसात पूण गरजणे विशयांत थोडी मात आसात जाल्यार लोकांक तांचो दुबाव वय की ही आमची भास न्ही तांची भास हांची भास म्हणून जायते आसा आमचे ते वय की आनी कितें आसा पूण हे तशेंच गरजणे विशयांत जाय पडटी स्क्रिप्चरां आसात गरजणे विशयांत रोरींग पळय एक आनीक घाल्या आमी ओझाया घाला ओझाया 11:10 घाला म्हणटा पळय ती सर्वेस्परा फाटल्यान येतली तो एका शिवा भशेन गरजतलो पळय हांगा इम्पॉर्टंट काय म्हळ्यार ती सर्वेस्वर फाटल्यान तो म्हळ्यार कोण हांगा देवबाब देव तो एका शिवा भशेन गरजता त्या खातीर शिव देव न्ही उडासर जायते जाण आतां गरजणे विशयान आयकल्यार शिव देव करूंक येतात तो ताचे स्वभाव ताचे कॅरेक्टर एक शिव म्हळ्यार ओके ते आमी उडास धरचे तो म्हळ्यार देव एक शिवा भशेन गरजतालो आनी तो गरजता ताची भुरगीं आसतना ते थरथरून येताली म्हणटा देवाच्या उतार म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांक ताचो आवाज एक सेक्युरिटी पूण दुस्मनाक तो थरथरोवंक कळ्ळें कोण देवाच्या राजांत आसा ते आतां एग्जांपल सांगचें जाल्यार आतां एक सिंहाचें पील खंय मनी पसला म्हणजे दिया ताका अटॅक करना आसा म्हणजे दिया पूण जाल्यारय ते ताचे तितले गरज घालूंक सुरू करतात त्या वेळार ताच्या बापायच्या कानार पडटा त्या बापाय काय करता त्या आवाजाक गरजोने घालून येताना काय जाता कोण त्या भुरग्यांक अटॅक करना आसात तांकां एक भियासो आवाज पूण त्या भुरग्यांक एक आशा म्हजो आतां बापूय येयलो म्हाका आतां बचाव म्हाका तो राखता त्या रितीन केदळा ताका म्हणटा ती सर्वेस्वर फाटल्यान येतली तो एका शिव भशेन गरजतलो कोण आमकां वायट सगळं खाली ब्लॉक करना आसा ताका पुरो एक वॉर्निंग पूण आमकां त्या समस्या गांवन सुटका ह्या देवान काय दवरला आमच्या जिवितांत अनुभव करचो वेळ त्या देखून आमी तो आवाज आयकोनचो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां वता एक पळया कोंबी पिलांक पाखाट्या पोंदा दवरता जर तर त्या पिलांनी तो आवाज डेंजर वेळार कवळो आसतना खंय मिसअंडरस्टँडींग केलें
त्या कोंब्या जाऊन बाहेर गेली काय जाता पाकाट्या बांधा याच्या सोडून दुसऱ्या डायरेक्शन धावली आवयच्या मुखारच कावळ व्हरता वेगी होय. त्यारे कितें आमी गरजोने घालतना आमी देवाची भुरगीं म्हणल्यार आमकां समजून आसा जे देवाची गरजोने आमकां खाले घालता आमकां कांय बादाक ना तातूंत कोण आमकां वायट करनासा वायट सकत कितें आसा ताका एक वॉर्निंग दिवन आसा तशें पळय एक सिंह गरजोने घालतना ताचे 8 किलोमीटर एक व्याप्ती प्रदेश ते तसो जागो तो तयार करता टेरिटरी वयली त्या जाग्यार तो तसो अधिकार चलयता तशेंच आमी केदार समस्या आसता म्हणून केदार आमी गरजोने घालता तेदा आमी आमच्या तोंडार भायर असो आवाज वायट सत्तेक एक वॉर्निंग दिता तेदा करून एक गरजोने घालचे वैयक्तीक मागणी न्ही आमी हेरां बसोन ती मागूंक जाता आमी 2 एग्जांपल दिल्ली आनी गरजोने घालता थांय काय म्हणटात व्यू करूना भायर येवना तांच्या भुरग्यांचे भायर आयले मागीर ताच्या पांयाची दूख कंप्लीट गुण जाली त्या भुरग्याची तेय ताका ओंकार आयल्या बरी जालें ताच्या उपरांत ताची दूख कंप्लीट गुण जाली त्या पांयाक हेरां बसोती जाता आमच्यो बसोती जाता कळ्ळें हरी एक आत्म्या कळीत आसा त्या देखून हरी एक आमी भावार्थ आनी विधेयपणान केल्यार मात आमचे रिजल्ट पळोवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 कोणाक कांय मनीस सांगू हेच्या विशयांत टेस्टमनी कांय आसा ती कांय मनीस तुमकां ऍड करूंक आसा की प्रेज गॉड ब्रदर्स सिस्टर्स प्रेज गॉड ब्रदर सांगा ब्रदर प्रेज गॉड हांव चिंता ते गरजोने घालच्या पयले आमी देवाच्या उतरांत खरेपणी आसाचे त्या वेळा मात्र त्यो गरजो आमच्या देवाच्या आत्मीक वाठारांत रिगतात नाजाल्यार आमी कितेंय गुंतून आसतना ताचे विशयांत आमी गरजोना गेल्यार ते प्रयोजन ना त्या खातीर आमी मुळावी ताची शिकवण समाज शिकाचे आणि त्याची टिचिंग आयकाचे आणि कोण वर्ल्डांत समा आसा ताचे थंय ते वेगळी फलितांश हाडूंक शकता म्हणून चिंता वय वय तर वर्ड इम्पॉर्टंट हे कशें करता हाय लेवलाचे मागणे म्हणटात वेगळी तुका देवाची वळख उतराची सकत गुंतूना समजणीत ना जाल्यार कांय प्रयोजन ना पयले उतार इम्पॉर्टंट वय उतर आसा करता बसात आनी तुवें तुका बिल्ड करूंक आसा वय ताचे उपरांत फोर्थ म्हळ्यार हाय लेवलाचे येयले म्हळ्यार पाव आता सकाळी आता थोड्यांनी म्हळ्यार ताचे विशयान गुंतून आसतना कितें मागणें तें कळ्ळें शिकया म्हळ्यार शिकया म्हळ्यार खाली मागणें शिकचें तें मात्र तांच्या मतींत देवाच्या उतराचे समजूनी जडचें तांकां गरजेचें न्हय म्हूण बगता म्हळ्यार आमकां कितें जायचें तें देवा तावन ह्या मागण्या वरवीं हांव काण घेता म्हणलें एक चिंता तांच्या मतींत आसा पूण थंय तें काम करिना आनी कोणेय सांगचें नाका मागीर हांव इतले गरजेने गेले म्हाका कांय जावना म्हणून त्या खातीर उतरांत समा रिलेशनशीप आमी बिल्ड करनासतना आमी ताच्या पयले आमी हातूंत गेल्यार कितें फलितांश हाडीत म्हणून चिंतचें नाका Praise God. Brother Rock, asa ni? Praise God. Brother, तुमचे सांगा. बरें सांगलें म्हळ्यार देवाच्या उतराची नॉलेज जायची आनी स्पिकींग आनी टंग म्हळ्यार तेय नॉलेज जायची आनी कित्याक तुवें आतां सांगलें न्ही एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 3:8 केलें म्हणलें ते शिकोवचे पोत कितें म्हणलें तें खंयचें न्ही खंय आसलो की 19 वय देखून ते कितें केलें पूण तांचे पवित्र आत्मा नासलो तांचे देवाचे उतर नासले देखून ते सैतान म्हणलें तूं कोण पावलाक हांव वळखता जेजूक हांव वळखता तूं कोण कित्याक तो क्रिस्तांव न्ही आतां आमी क्रिस्तांव देवाच्या उतरांत आसा आनी पवित्र आत्मा आमचे लागीं आसा देखून आमकां जाता देखून आमी भिवंक ना कित्याक आमकां आतां कळीत आसा कित्याक आमचो पवित्र आत्मा आमचो उलयता देखून तांचे थंय पवित्र आत्मा नासलो देखून ब्रदर रोनाल्ड सांगले बद्दल सारकें तें देवाचें उतर नासतालें कांय जायना फाउंडेशन देवाचें उतार
खरी एक हाल आणि तुवें देवाची कितें सांगलें तें देवाचें म्हळ्यार कोणीय सांगता एक प्रॉफेट आतां आमी ब्रदर जॉन्सन एज अ प्रॉफेट आमकां ओके कित्याक तो अंडरस्टँडींग करता तो शिकोवन येता आमकां शिकयता देखून आमकां तें कळटा पळोव आमी काल देवाचें उतर आयकलें न्ही फर्स्ट रिडिंगान नामान आसा पळय ताणें सांगलें कालें तुज्या गांवांत तो न्हंय आसा म्हज्या गांवांत न्हंय ना ही तुजे मेळकटे जॉर्डन न्हंय थंय हांव बुडयल्यार कालें जाता म्हणजे इतले सुंदर बऱ्यो नितळ न्हंय आसा थंय बुडोवंक जावना ही देखून मागीर ते सकयल ताणें सांगलें भुरगें कर बस थंय चड विचार नाका करेक्ट आनी ताणें सांगलें भुरगें केलें मागीर कितें जालें तशें म्हळ्यार आमी आतां एक रिजन घालता मागीर क्वेश्चन करता अरे अशें कशें जाता तशें कशें जाता तशें जाल्यार जायना कित्याक आतां तुवें सांगलें पळय संवसाराचे म्हळ्यार देवाची जाणवाय आनी आमची जाणवाय वेगळीच आसा वय वय देखून तें आमकां कळना वय वय देखून आमी काल्याक जोशपाताच्या काणयेन ती आमी आयकता कित्याक ते तेग राय आयिल्ले ओके वय करेक्ट आनी जोशपात राय तोय राय तर तो खंय गेलो देवा लागीं गेलो देवान कितें म्हणलें आतां देवान कांय म्हणना ताका पूण प्रॉफेट धाडलो एक आनी प्रॉफेटान सांगलें अशें कर आनी ते कित्याक कोण ते कॉयर मेंबराक पयलें दवरा कळ्ळें की ना वय आतां खंय मिलिटरी कॉयर मेंबराक पयलें दवरता धरिनात देखून ताणें फट केलो म्हणल्यार तशें केलें आनी तशें जालें देखून कोणेय तो प्रॉफेट हें शिकोवन आयला ताणें आमकां समजयता आमकां शिकयता देखून आमी तें करीचें एक भावडतान तुवें सांगलें पळय तें भावडतान आमी सगळें भावडतान जाता वय 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 करेक्ट अशें कशें तशें कशें म्हळ्यार दुबाव करता रिजन ना बाय वय 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 ब्लाइंड बिलीव करीत तुवें देवाच्या उतरांत असलें वय त्याच्या भुरग्यां बरी जायची किस्सा म्हळ्यार वय वय करेक्ट करेक्ट हय देव म्हळ्यार भुरग्यां बरी जायची भुरग्यां बरी म्हळ्यार देखून देवूय थंडरान उलयता आमकां कळटा की देव गरजोनी कशें उलयलो पळय जॉन 12:28-29 जालां पळय जॉन John 12, ऑन 12:28-29 तातूंत देव कशें उलयता पळय बापा तुजें नांव महिमे बरीत कर तेच नांव अंतराळांतल्यान एक ताळो आयलो हांवें तें महिमे बरीत केलां परते आनी हांवें तें महिमे बरीत करतलो उपरांत थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगड जालो म्हणालो पळयलें कित्याक गडगड देव तो तेच्या लागीं उलयलो म्हळ्यार देव उलयतना गडगड्या भशेन उलयता म्हळ्यार तें उतर उलयता कित्याक आमचे भशेन उलयना तो कोंकणी उलयना तो ओके नाजाल्यार हिब्रू उलयना या कोणी लॅटीन उलयना तो इंग्लीश उलयना कित्याक तो अशें उलयता कित्याक आतां एक तुका तें आवाज तुज्या साऊंड करेक्ट तुज्या भशेन तुका आयकता तूं तुळो उलयता जाल्यार तुज्या भशेन तुळो उलयता आयकता हांव कन्नड वता जाल्यार कन्नडांत आयकता म्हाका पूण देवाक सगळ्यो भाशा जाणा कित्याक तो एक तळो सगळ्यांक समजता देखून आमकां तें एक दिलां तें एक देणें कित्याक देवाचें उतर जावन तें देखून आतां पळय सगळे देवाचें उतर म्हणटात ताका वेगळ्यो देव एकच उलयलो की ना देवान कितें उजवाड म्हणटा ती खंयची भास ती कन्नडा गी कोंकणी गी इंग्लीश गी तमीळ गी उर्दू आमची कोंकणी उजवाड देखून ते आमकां कोण प्रॉफिट आतां आमकां ब्रदर जॉन्सन एक प्रॉफिट म्हळ्यार तो आमकां सांगता आमी तशें केल्यार आमकां फायद्याचें ओके करिना जाल्यार आमकां लुकसाण करेक्ट फायदो जाय की लुकसाण जाय मागीर तो ब्रदर तो प्रॅक्टिकल ताच्या जिवितार घालून मागीर शिकयता बेश्टे शिकयना करेक्ट 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 ताच्या लायफार कर्ण एक्सपिरियन्स जाल्या उपरांत तो लोकांक शिकयता आतां नेक्स्ट रेट तेर चड आनी चड शिकोवंक पुरो म्हणजे हांव येवनच्या आमेन रोरिंगा विशयी आमेन वय वय प्रेज प्रेज गॉड यस आनी कोणाक आसा की कांय टेस्टमनी या कोणाक कांय उलोवंक या एड करूंक कित्याक म्हळ्यार हे बायबल क्लास आमी सांगाता शिकचे हेंतो न्हू एकामेकाची देव हर एका मुखांत उलयता पळय कितें आमचे ते आमी केल्ले या शिकयतना रॉंग जाल्यार हे आमकां करेक्शन करीत हांगा एक अवकाश मेळटा आमकां तिदोवंक आनी की चड समजोवंक या हांगा गोत्त असले मस्त जण आसात ब्रदर रॉक रोनाल्ड आनी जायते जण आसात आनी कितें सांगतात आमच्या जिवितांत ते कार्य करपाक गेल्यार
कमी जावन आमी फलितांश पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. तुमकां एक कळ्ळी तशें सांगेत ल्हान ह्या 2-3 उतरांनी. आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मा शिकयता. वय वय. आता हांगा हर एकलो टिचिंग दिता जाल्यार शिकयता जाल्यार देवाच्या उतराचेर समजून ते पवित्र आत्मा शिकयता आमचे तांव हर एकल्याक हांव. पूण हांवें म्हजो आवाज भायर घालूंक आसा. वय हांवें त्या खातीर हांवें म्हजो आवाज हांवें ताका आवाज दिवंक. अवकाश दिवचे. वय. वय वगत रावल्यार भायर येना आवाज समजना भायर कळ्ळी येना जाय. भायर येना. वय प्रेज गॉड. तुमी आवाज भायर गेल्यार त्या आवाजाक सकत आसा पवित्र आत्मा हेरांक ते कन्विक्ट करता तो उलोवचो. प्रेज गॉड. ओके प्रेज काय गॉड. ना वय जाल्यार ब्रदर. आमी सांगा उलय आसा टायम आसा इलेवन. टाइम असते. ओके ओके. तुमी देखून मस्त ते हांवें तशेंच दुबाव करतलो. ओके पयले आमकां देवाच्या उतरांत म्हाका दुबाव आसतलो देवाच्या उतरांतच अशें न्ही टांग्सान न्ही आनी कितें आतां रोरीन तशें न्ही. देवाचें उतर कित्याक आतां कित्याक देवाचें उतर सगळे म्हणटात कित्याक तें गूण जायना. आनी आमी इगर्जेक वता सगळे आमी येता ते आमी पळोवचें आसलें इगर्जेन कित्याक जायना. कित्याक तें रेती हांगा पडटा वतात ताबोर वता कित्याक हांगा कित्याक जायना. कित्याक हांवें सांगलें मागीर जेजून केलें त्या वेळार जाल्लें आतां कांय जायना. ते करून म्हाकाय दुबाव आसतलो आनी सगळे आमचे मेजॉरिटी सांगतात ना ना तें सगळें जायना. ते जाय म्हणून ते नाटक करतात आनी ते पडतात करतात तें सगळें पात्य वयचें न्ही. देखून म्हजें तशें जालें बिलीव. ओके हांव पात्य नासतलें हें सगळें. ते म्हळ्यार देखून हांव कॅरिझमॅटिकान मिटिंगान कोणाचेर वचनासतलो. मागीर ब्रदर जॉन्सनाची म्हजी वळख आसली देखून हांव गेल्लो नाजाल्यार थंय वचनासलो. ओके देखून ताका मेळून गेलो मागीर ताणें समजयलें मागीर ते क्लासीक जॉयन जालो. क्लासीक जॉयन जाल्या उपरांत तेणें टंग्साचें शिकयलें आनी टंग्सान काले म्हणटा म्हाका समजना कित्याक ती पडटात घामेतात ते सगळें ते म्हाका समजना ते कित्याक म्हाका कांय जायना कित्याक जालें. देखून ना ते मागीर आमकां शिकयतलो म्हणजे टिचर आसलो सो ताका सांगलें ताणें सांगलें ना ही ओन्ली बिलिवींग. ओके इट इज नॉट इमोशनल फिलींग कांय ना बिलिवींग. त्या जाल्यार म्हाका समजलें बिलीव करता मागीर हांवें प्रॅक्टीस करूंक सुरू केलें. पयले पटीन जावना ही 5 मिनटां जाले मागीर दुसरो ट्राय करून 10 मिनटां जाले मागीर वेळ गेल्लोच कळना मागीर कितें मदें मदें अशें न्ही डायरेक्ट कंटिन्यू न्ही मदें 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 म्हळ्यार म्हाका उगड आसलें म्हाका कितें जालें म्हणटा जाल्यार एक आनंद जाता म्हळ्यार ते म्हणल्यार एक एन्जॉय करता अशें न्ही की जबरदस्ती न्ही तुका ताणें सांगलां अशें करीचें तशें करीचें ना ना पूण म्हाका एन्जॉय करता कित्याक म्हाका देवा लागून उलयता कित्याक टांगसांत उलयतना हांव देवा लागून उलयतां कोणा लागून उलयना ताका म्हाका समजता ती लँग्वेज म्हाकाय समजना देखून तें म्हाका समजलें देखून हांव एन्जॉय करूंक लागलो. देखून आतां हें फ्लोरींग आसा तें आतां आमचें कित्याक संदर्भ येताना आमचें कितें प्रॉब्लेम येताना तें स्पिरिटाक धांवन वयचें अशें न्ही की घडये घडये म्हणजे पूण स्पिरिट आमचो संदर्भ येता कित्याक आमी चुकोन पण देखून हांवें एक्सपिरियन्स केलें. ब्रदर जॉन्सनान सांगलें मागीर ओके ताणें तेजेर उलयलें मागीर एक म्हाका ऑफिसान काम मेळ्ळें आनी तें काम गेलें आनी तें केलें आनी म्हाका रिजल्ट मेळ्ळें कित्याक तें टायमार हें म्हळ्यार सद्दां येतें म्हणचे न्ही तें टायमार तें आमकां प्रॉब्लेम येता कितें जाता त्या वेळार आमी देवाचो अधिकार घेवन आतां ब्रदर रोनाल्ड सांगलें अधिकार ओके अधिकार तो गोरजोणी घालतना तो उलयता म्हळ्यार जोरान वयचें म्हणून हांगा आमी उलोवंक जाय पवित्र आत्मा आमकां काम करता आमी काम करिना पवित्र आत्मा काम करता तें म्हजी समजणी प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. थँक यू. प्रेज गॉड. ओके येस आनी कोणी आसात न्ही कोणी नाजाल्यार आमी एंड करया मिटींग. ओके प्रेज गॉड. मंगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दिता जायती सता तुवें आमकां एका भावा भयणी मुखांतर पवित्र म्हणजे सत्तेन तुवें आमकां उगडापी केल्याय कित्याक तुज्या उतरा प्रमाणे फावो त्या वेळार हर एक आमकां कळीत करतलें म्हणटा गुटू ह्या वेळार तुजे जायती गुठा तुज्या उतरा मारिफात आमच्या भावा ब्रदरा मुखांतर तुवें आमकां उगडापी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आनी कितें तूं आमकां शिकयताय हर एक आमच्या जिवितांत आमी खरी अर्पाक घालून ताचे फलितांश पळोवन हेरांक शिकोवंक अशें हर एकल्यांनी तुवें बसयलें ते बरोवन उमतोंचे जिवीत अनुभव करून तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता दिवन दिवन मागता हे मागणें करता तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन 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 आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू ब्रदर. येस थँक यू जॉइन ब्रदर. जालें थँक यू थँक यू सुमेश. व्हेरी मच. पहिले आमी परत मेळया सेम टायमार. ओके थँक यू. प्रेज गॉड.